वाठारान जो सिवेजचो विशय आसा म्हणजे सांडपाणी रस्ते ओपन खुल्या जागेन सोडटा हेजेर सांखळी म्युन्सिपाल्टीन कितें तरी एक्शन घेतलें अशें म्हणून कानार येयला. कितें जालां एक्चुअली? बरोबर आसा तुमचें. गेली एक वर्स नगराध्यक्ष म्हणून हांव चेअर घेतना सदांच सर्वप्रथम पयल्याच मिटिंगेन म्हाका ऑनरेबल CM सर जे आमचे MLA आसा तेंच्यांनी सांगलेलें साखळीच्या स्वच्छतेची जबाबदारी ही पूर्ण तुमच्या कावन्सिलरची आसा. तेज्या खातीर जें सहकार्य जाय आणि तें तुमकां पूर्णपणे मेळटलें आनी तें तुमी पूर्णत्वाक व्हरपाचें आनी कसलेंय डिसिजन घेतना स्वता आपल्या MLAचे म्हणजे आमचे ऑनरेबल CM सराचे कसलोच दबाव आसना, कसलेच इंटरफियरन्स आसना. हें फ्री हँड तेंच्यांनी आमकां दिल्लें. त्याच धर्तरेचेर स्वच्छ साखळी सुंदर साखळी हेजें तेंचें अपील जाता पळय प्रत्येक पंचायती किंवा कावन्सिलाक, त्या प्रमाणे आमी फॉलोअप केलें. एक बिल्डींग आसा साखळीची सिद्धिविनायक अपार्टमेंट. गेली एक वर्स सातत्यान आमचे कावन्सिलर जावं माडकर आसात त्यांचे स्वताचेच अशें शॉप आसात ते सुद्दां हितून आमकां म्हणजे पूर्ण पाठिंबा दिवन की बिल्डिंगेचें जें सांडपाणी आसा पळय सिवरेज संडासाचें तें अक्षरशः शेतान सोडलेलें. आमकां हें लेटर गेलें आनी हेल्थ ऑफिसर आमचे जे अतुल पीर डॉक्टर्स आसा HO आसात तेंच्या कडेन गेले. सातत्यान गेली एक वर्सां तांकां मॅसेजीस वता, तांकां नोटिसीस वता, पण टस की मस ना. हाजें मेन कारण म्हटल्यार बिल्डिंगी रजिस्टर ना, तांचे सोसायटीज ना. सगळ्या बिल्डिंगीचे जे ओनर्स आसा पळय तेंच्यांनी बिल्डिंगी भाड्याक दिला, फ्लॅट्स 25 आनी कोणाचे कंट्रोल ना. सो इतले सिवरेज शेतान सोडप म्हणजे तुमकां खबर आसा हेपेटायटीस A, B, मलेरिया, कॉलेरा ज्यो डिसिजीस जायत आसा पळय ताचे तर थंयसर थैमान मच्छरांचे. आणि आमी पेशन्स काडले आणि शेवटी एक डिसिजन घेतलें की तांचे इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर कनेक्शन हे डिस्कनेक्ट करचें. तेजे खातीर आमचे थळावे हेल्थ ऑफिसर आसा अतुल सरांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतल्या आणि ॲट नो कॉस्ट दे आर गोईंग टू कॉम्प्रोमायज. आतां जो पर्यंत त्यांची सिवरेज टँक जी आसा ती रिस्टोर जायना, परत खोदून परत त्यांची लोबरा भरून सरळ जायना तोपर्यंत तांकां कनेक्शन मेळचें ना लायटीचे किंवा उदकाचे. गेली 4 दीस त्यांची बिल्डींग हितून आसा, अंधारान आसा. आमकां वायट दिसता हें करतना सुद्दां, कारण शेवटी ही म्युन्सिपाल्टी आसा ही लोकां खातीर आसा. पण लक्षात दवरूंक जाय ह्या एका आमच्या स्टेपा वयल्यान लोकांनी एक मेसेज घेवपाचो की फाल्यां सकाळीं हो जर कॉलेरा किंवा डेंग्यू किंवा कसली फिवर सपोज धाकट्या भुरग्याक कोणाक जर जाल्यार कोणाचें तरी आयुश्य वचूं शकता. आनी संडासा सारकी पायपां जर अशी ओपन चडपाक लागली जाल्यार इट इज अ व्हेरी डेंजरस टू द ह्युमन बींग. सो आतां हेज्यान फुडें सुद्दां आमचे सदांच कावन्सील मिटिंगान हो प्रश्न येता की जेंच्यांनी गटारां ओपन सोडल्या किंवा जेंच्यांनी संडासाची पायपां लिकेज जाता तांचें कितें करचें. सातत्यान आमच्या कावन्सिलान हो प्रश्न येतालो आनी आमी डिसिजन घेतला की ह्या फुडें कोणाचीच गय जावची ना. आमी 20 दीस इन प्रायर सगळ्यांक आतां हेज्या फुडें ज्यो ओपन सिवरेजीस आसा तांकां नोटिसीस वयतल्यो आनी मागीर मात्र आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करनासतना डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आनी तांचे डिस्कनेक्ट करतले. सो हांव प्लीज सगळ्या बिल्डरां कडेन मागता ऑक्युपन्सी घेतल्या बरोबर तांच्यांनी तांच्यो सोसायटी रजिस्टर करच्यो. तांच्यो ना तांच्यांनी एकठांय येवन हो जो सिवरेज क्वेश्चन आसा तो सॉल्व करचो. कारण लक्षात दवरा आपलेच घरातले फ्लॅट सुंदर दवरले, स्वच्छ दवरले म्हणून जायना, वाठारूय नितळ आसपाक जाय आनी ताच्या खातीर आमी जागृताय आसपाक जाय. एक स्टेप आपुणूच फुडें घेवपाक जाय. फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज शेजारच्याच घरान जन्मान येतलो, आपुणू कोण तरी केन्ना जावपाक जाय, तेन्नाच हो वाठार सुंदर उरतलो. आनी हें सगळें करतना हांव खरेंच परत एकदां ऑनरेबल CM सराचें खूपच आभार मानता की आमकां ह्यो कांय गजाली करतना तांचे कसलोच दबाव नासता. लोकांचें जें बरें जातलें, सांखळी म्युन्सिपाल्टी म्हणून जें काम बरें जातलें थंयसर तांच्यांनी आमकां फ्री हँड दिला. व्यवस्थित करा, लोकांक त्रास करनासतना. पण ह्या मेसेजी वचून हांव सगळ्या लागीं मागता आनी परत एकदां लोकांक सांगता फक्त फोन करून म्हाका कंप्लेनी करूं नाकाच की कोणाची सिवरेज ओपन आसा. स्वता एक टायम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लेटरां करा, आमकां कंप्लेनी दियात सो दॅट वी कॅन बी प्रोएक्टीव. हे बाय आमकां अशें आयला लेटर तुमची सिवरेज ओपन आसा आनी आमी एक्शन घेतली. सो देव बरें करूं.